Praise the Lord. Hallelujah. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत गायन म्हजे भितर आसा, तो सोबीत गायन तुजे भितर आसा. कित्याक तेची जिवीत सदां काळ आमचे भितर रावता. प्रेज द लॉर्ड. आमी त्या देवाक वाखाणटा जो म्हजो देव आसा. आमी त्या देवाक वाखाणटा जो आमचें चिंतता. आमी त्या देवाचो मोग करता जो आमचे पासून सदां काळ आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्या वेळार देवाक आर्गां दिवया. खेरीज भाशेन आयच्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून Alabrequentra busequetra mahantra bashekletra masaklantra masi olebra masheketra bazontra maseketro sakatene klentra mashoko azentana makato rebekiti ribatantana manaso ezentro mashoko teleclantra masto klontra masi ozantra mashekentra masoko lebra masoko tereberisi azentro moshoko terebeketo makatana makote reberisa klantra maso ezendra mashuko trabasin klendra mashiki tramasi uzendra masuko ezentra mashuk lendra maso esti klendra mashuko traba antra busti klendra masi ula brahma saka tere klandra bushiki tramason tramasi ezendra mashuko le brahma seki tramasi. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमी जिव्या देवाक दिन वासुया. उब्रमाशी कांत्र लांदे लिब्रमाहांतो रो तमासे केराबाशी खाराबांतो रो ते नमासी अब्बारबाशी बारा 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 बारा. थँक यू अब्बा फादर. बासी केरामा रिशामांत रो तमासे केत्र लांदे. पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 14 आणि दुसरी ओळ आमकां सांगता जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती मनशा लागीं उलयनात, ती देवा लागीं उलयतात. कोणूच तांकां सजमोन घेयना, पूण आत्म्या वरवीं गुडार सताची ती खबर करतात. ओब्रमाशी खांत्र लांदे. मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या वेळार आमी विचित्र भासांनी उलयता देवाचें उतर आमकां सांगता आमी खंयच्या मनशा लागीं उलयना, तर आमी देवा लागीं उलयता. देवा सांगात आमी कनेक्ट जाता, देवाच्या आत्म्या सांगाता. कित्याक तो पवित्र आत्मो आमकां आमच्या मदतीक येता आणि त्या पवित्र आत्म्याच्या मदतीन आमी आमच्या देवा सांगाता उलयता. एक गुडार सत, एक जे लिपोन आसलेलें आसा त्या सताचे आमी देवा वांगडा खबर करता. कित्याक आमी असक्त आसा मोगाच्यान, असक्त आसा. जायते फावटी आमकां सजमन आमी कितें मागोंक जाय तें, पूण पवित्र आत्मा आमच्या मदतीक येता आणि त्या पवित्र आत्म्याच्या मदतीन आमी देवा सांगाता उलयता. देखून हेर मनशां ही भास सजमोंक शकनात, पूण आत्मो, देवाचो आत्मा आमच्या भाशेक सजमता. कित्याक आमी आत्मीक भास उलयता, आत्मीक भास उलयता. ते देवाक ह्या वेळार आमी दिन वासुया, ताची स्तुती आनी आराधना करूं. Hallelujah. Praise the Lord. Libra masuko trebizantra bushiketra masuko trabasi rebisuklontra masuko izentra mashakat labra masuko trebisantra bashukut labra masi rebisikit labra masu izentra mashuko trabasi libra mashiketra masu rabadra masu rebisa izentra mashuko trabasa klentra mashuko trabadrezentro bushe libra mashi uzantana katana masuko ramashikit lamasi devak din देवा तुका दिन वाजता आमच्या दर एका जिवितापासून लई ब्रह्मा तुझ्या भाशेन देव ना, तुझ्या भाशेन देव असताना, तुझ्या भाशेन देव असताना ला ब्रह्मा मा 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 सर्विस पराशी नजर मजेर आसा, सर्विस पराशी मजेर आसा. ब्रह्मा साकाथे क्लांत्रा उशिकेत्रा मासा अडलंगीरा अडलंगीरा माकोरा बाराखतरा बासुकेत्रे बेरिसे Oh hallelujah Jesus, मुशिकेत्रा मासो क्लोंत्रा मासा
सर्व्हिस फॉर म्हणजे बस जाऊन असा तो सर्व्हिस फॉर दी म्हणजे सामर्थ्य सर्व्हिस फॉर दी म्हणजे कर्ज जाऊन असा लेब्रामा शुको त्रेबिसो Urabadana katana masuko tere bere ketra masuko tere bezantra boshi. Alagandire bezantra boshi. Oh hallelujah Jesus, thank you Abba Father. Urabadana katana masuko tere beso urabadana seke. Urabadana seke labramasi. Ribara bara 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 basikere bere besha bara bara bara. Oh hale hale hale. Oh thank you Abba Father, but Jesus Abba Father umramasira bara bashi bara bara. Libramandro dramasikere bere bere. Libramandro dramasikere. Libramandro dramasikere. देवा तू बरो आसा आमची जिवितान आमची जिवितान बरो आसा तुझ्या भाशेन देव ना तुझ्या भाशेन देव आसो ना तुझ्या भाशेन देव जावचो ना तू सद्दां का विजयी आसा आनी तू विजयी जावन आमचे भितर बसलाय लेब्रामा सोखोत रामासे ओ हालेलुया 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 थँक यू जीसस रेबेन्सा खांद्रामासे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चे देवाचे उत्तर घेयात बाबा 1 कोरिन्थियन्स चॅप्टर 3 वर्स 19 पहिली कोरिंथकरांचे पत्र 3 आणि 19 कित्याक देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण कित्याक अशें बरयलेलें आसा जो जाणाराक ताचेच नाड बुद्दीन धरता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हणजे देवाचें उतर क्लियर म्हणटा ह्या संवसाराची जाणवाय म्हटल्यार एक पिशेपण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कितले सोबीत हें देवाचें उतर जावन आसा ह्या संवसाराची जाणवाय म्हटल्यार एक पिशेपण प्रेज द लॉर्ड आनी ही वस्त सारकी आसा एक मनीस आपलोच चित्ता आनी आपलोच विचार करता आनी तो म्हणटा म्हाजे भाशेन कोण ना आनी म्हाजे भाशेन कोण जावचो ना प्रेज द लॉर्ड पूण ज्या वेळार देवाचें गिन्यान एका मनशाचे भितर येता त्या गिन्यानान न्हू बाबा हर एक संवसाराची वस्तू सरेंडर जाता आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पळयात जर आमी बायबलान जर पळयता जाल्यार जितले राजा आसले आनी जितले तेंची बुद्धी आसल्यो म्हटल्यार ती बुद्धीन चिंत्ताले पूण असो ज्या वेळार वेळ आयलो त्या वेळार देवाच्या बुद्धीची तांकां गरज पडली आमेन जर तुमच्या जिवितान जर तुमी बायबल वाचतात जाल्यार आमकां पळयात ओल्ड टेस्टमेंटांत जुजे नांवाचो एक मनीस मेळटा आनी ताका तेच्या भावांनी विकलेलो आनी भावांनी विकलेलो आनी खेरीच भाशेन ताका भावांनी एका दुसऱ्या लोकांक विकताना तेच्या लागसून जायते दुडू घेतले आनी ताका विकलो पूण देवाचो आत्मो तेच्या थंय आसलो आनी फुडें वचोन तोच मनीस त्या राजाचो गव्हर्नर जालो प्रेज द लॉर्ड ताका जेलीन घातलेलो पूण तो कसो आयलो ज्या वेळार देवाची बुद्धी तेचे भितर आसली देवाचें गिन्यान तेचे भितर आसलें सो ज्या वेळार राजाक दिसलें खेरीज भाशेन ताका जे ड्रीम पयलें आनी जे ड्रिमाचो अर्थ कोणाकूच समजनासलो तेणी मांत्रिकांक आपयलें आनी कोणाक आपयलें आनी कोणाकूच तेंच्या बुद्धीचो अर्थ समजूंक ना पूण त्या वेळार त्या जुजेन त्या सपनाचो अर्थ दिलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तेणी सांगलें ही 7 वर्सां म्हटल्यार जावन आसात
भरभराटीचो दीस म्हटल्यार तुमकां जाय ते इन्कम मेळटलें, जाय तें धान्य मेळटलें. पूण उरलेली 7 वर्सां आसा ती खेरीज भाशेन आसा. त्या दिसांनी कांय एक पिकोचें ना, दुश्काळ पडटलो. सो आमी सगळें धान्य जपोन ठेवूंक जाय. आनी हें जशें राजान जसो झुजी सांगता तशें केलें. त्या वेळार तो प्रॉफीट ताका आख्खें मेवलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उपरांत ज्या वेळार आमी फुडें पळयता जाल्यार दानियेलाच्या पुस्तकान राजाक तेच्या सपनाचो अर्थ सांगतलो कोण नासलो. पूण थंय असो भाशेन देवाचें उतर सांगता. कितें तर एक आमच्या राज्यान मनीस आसा, तेचे भितर देवाच्या आत्म्याचें गिन्यान आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या आत्म्याचें गिन्यान आसा. सो देवाच्या आत्म्याचें गिन्यान दानियेलाच्या भितर आसलें. पळयात, एक सजमान घेयात, जो मनीस देवाच्या लागीं आसता तेका देवाच्या आत्म्याचें गिन्यान आसता. आमेन. हालेलुया. आनी तो मनीस जो मनच्या लागीं देवाच्या आत्म्याचें गिन्यान आसता तो सदांकाळ विजयी आसता. आमेन. तेचे भितर 100% विजय आसा. कित्याक तो तेच्या बुद्धीन चलना ना, पूण देवाच्या बुद्धीन चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो बुद्धी ही आमकां दितलो देव आसा. आयज पळय हें देवाचें उतर ज्या वेळार आमी वाचता त्या वेळार कितें म्हणटा, कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय म्हटल्यार एक पिशेपण. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसाराची जाणवाय म्हटल्यार एक पिशेपण. कित्याक संवसाराची जाणवाय संवसारा पुरतीच आसा, तितलीच मर्यादीत आसा. पूण देवाची जाणवाय संवसाराच्या भायली आसा. आमेन. आमी जे चिंत्ता तसो संवसार ना आसा, पूण जो संवसार घडयता तेका खबर आसा ह्या संवसाराच्या भायर कितें तरी आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेणी जायते भाशेन पळयात, तेणी सांगता आमचें जिवीत हें आत्मीक जिवीत आसा, आमचें जिवीत हें स्पिरिच्युअली जिवीत आसा. पूण संवसार फक्त शारिरीक जिविताचेर विचार करता. संवसार फक्त शारिरीक जिविताचेर चिंतता, तो आत्मीक जिविताचेर चिंतनातूच ना. आमेन. पूण देवाचें गिन्यान आमकां कितें शिकयता? देवाचें गिन्यान आमकां आत्मीक शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमकां विश्वास आसा मेले उपरांत आमी सरकार आसतले. प्रेज द लॉर्ड. काल एका भयणीन म्हाका उलयतना एक क्वेश्चन केलो, कितें तर ब्रदर म्हटल्यार देव ना, ह्या संवसारान देवूच ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी मेले उपरांत कोणाचें कितें जाता कोणाकूच खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. कोणाकूच खबर ना. आमी तुका खबर आहा म्हाका म्हणूंक लागलें, तुका गॅरंटी आहा मेले उपरांत कितें जाता तें. प्रेज द लॉर्ड. बाबा, जर मेले उपरांत ते म्हणटाले पुनर्जीवन ना, मेले उपरांत मनीस फिनीश म्हणटा, तेचे उपरांत कांयच ना. ना, तिका सांगलें जर मेले उपरांत कांय ना जाल्यार जेजूचें मरण आनी पुनर्जीवन पण हें एक व्यर्थ जिवन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जर जेजूचें जिवन जर पूर्ण आसा जाल्यार तुका जेजूच्या पुनर्जीवनापणाचेर विश्वास ठेवचो पडटलो. आनी जसो देवान तेका मेलेल्यांतलो उठयला, पवित्र पुस्तक सांगता तुमकां पासून मरणाचो अनुभव करून दिवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार ह्या संवसारान तुजी न्हीद येयली त्याच वेळार तुजे भितर जाग येयली. आमेन. ज्या वेळार ह्या संवसारान तुजें मरण येयलें त्याच वेळार तुजे भितर जिवीत येयलें. इतली देवान आमकां गॅरंटी दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. जिवीत हें आत्मीक जावन आसा. ह्या संवसारांतले दीस 70-80 वर्सां, पूण देवा थंय लागचे दीस सदांकाळ आसात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव तुका त्या देवाचें गिन्यान सांगता जे देवान आख्खो संवसार तेच्या गिन्यानान वापरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हय हेच भाशेन सांगता कितें पळयात, देवाचे उतर केन्ना म्हणटा, कितें तर ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण. एक मनीस म्हणटा ओके पळयात, आतां तुमीच चिंतून पळयात, एक मनीस ज्या वेळार शिकता न्हू, एक मनीस शिकता तर तो कितें करता, फस्टान आसा जाल्यार तेका फस्टाचें बूक मेळटलें. सारकें न्हू, तेका फस्टाचें बूक मेळटलें आनी फस्टाच्या बुकान तुका जें कितें आसा स्टडी तितलीच तेका मेळटली. ओके. पूण तेका संवसाराची जाणवाय कांय खबर नासली. तेचे उपरांत सेकंड स्टँडर्ड, थर्ड स्टँडर्ड, फोर्थ स्टँडर्ड, 10थाक गेलो, 11थाक, 12थाक, BCom, BA, हें सगळें करता. तेच्या भायर आनीक स्टडी करता आनी जितली तेका बुकांची जाणवाय आसा तितलीच मेळटली. ओके. ओके. मागीर ज्या वेळार तो वाडोन व्हड जाता, एका कामाक लागता, आतां तेका जनरल नॉलेज म्हणजे जी संवसाराची जाणवाय आसा ती मेळटली. पूण तेचे फुडें कितें? तेचे फुडें कितें?
तेच्या फुडें कांयच ना. पूण तेच्या फुडें जर तुमकां सजमोंक जाय तर तुका देवाची जाणवायची गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक रेवलेशन क्लियर म्हणटा हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा, हांव सुरवात आनी शेवट. आयज तुमी आतां आजचे दिसाचे पळोवंक शकतात न्हू. आजचे दिसाचे तुमकां पळोवंक जाता, फाल्यांचे दिसाचे तुका पळोवंक जायना. पूण जर तूं देवा वांगडा आसाय जाल्यार तुका निमाणे दिसाचेय देव तुका दाखयतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. निमाणे दिसाचेय दाखयतलो. कित्याक जाणा देवाक पयलो दिसा जो संवसार रचलो ना त्याच दिसा ताका शेवटचो दिसूय जाणा कसो भाशेन आसतलो तो. प्रेज द लॉर्ड. सो हांव कितें सांगता बाबा, आमी त्या देवाच्या हातीन आसा जो देव सदां काळ आमचे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो देव सदां काळ आमचे भितर आसा. आनी तेची बुद्धी न्हू, तेची बुद्धी सदां काळ आमचे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. तेची बुद्धी सदां काळ आमचे भितर आसा आनी त्या बुद्दीन आमी वाडत आसता, त्या बुद्दीन आमी चलत आसता. आमी ज्या वेळार संवसारा वांगडा चलता न्हू आमी संवसाराचेच चिंतीत चलतले, पूण ज्या वेळार आमी देवा वांगडा चलतले न्हू आमी स्पिरिच्युअली चिंतूंक सुरवात करतले. प्रेज द लॉर्ड. संवसारान जी वस्त ना मेवना ती वस्त तुका काडून घेतली वयतली, मागोन घेतली वयतली. पूण स्पिरिच्युअली अशी ना आसा. स्पिरिच्युअली तुजे कडेन जर जायना ना संवसारांसून तर आत्मीक रित्यान तुका मेळयली वयतली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आत्मीक रित्यान तुका मेळयली वयतली. कित्याक जाणा आत्मीक रित्यान ज्यो वस्तू आमकां दिसना ना ते वस्तू आमकां मेवतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. शारिरीक रित्यान जस्ट एग्जांपल घे, हांव एक कार पळयता, ही कार म्हाज्या दोळ्यान पळयली. ओके, जस्ट एग्जांपल घेयात, एक फॉर्च्युनर कार आसा. ओके, ती हांवें म्हाज्या दोळ्यान पळयली. ही फॉर्च्युनर कार आसा आनी ही कार आसा. ही कार हिचे प्रायस 40 lakhs 50 lakhs रुपीज आसा आनी ती म्हाका मेळोवची आसा. तर हांव पळयतलो ती कार 40 lakhs 50 lakhs. ज्या वेळार हांव पयशे जमा करतलो त्या वेळार ती घेतलो, पूण घेतल्या उपरांत तेचे भितर कांयच नासतलें. थोड्या दिसान तीच कार म्हाका जुनी जातली. कित्याक त्या कारीची जी कितें म्हाज्या दोळ्यांनी आस आसली ती पुरी जाली, पूण आत्मीक आस आसली ती तशीच रावली. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक खंयचीच वस्त ज्या वेळार हांव यूज करता त्या ताकाय थोड्या दिसान ताकाय म्हाका बरी दिसता, कित्याक ती शारिरीक वस्त आसा. पूण आत्मीक वस्त तशी ना. ज्या वेळार तूं आत्मीक वस्त मेळयता ती आनीक लागता, आनीक लागता, आनीक लागता. प्रेज द लॉर्ड. देखून त्या सामारीत वस्तूरी जेजून कितें म्हटलें, हांवें जिल्लेलें उदक जर तूं पियाली जाल्यार तुका आनीक परतून तान लागचें ना. कित्याक तें स्पिरिच्युअली उदक आसलें. ती म्हणूंक लागली तुज्या लागीं दोरी ना आसा, तुज्या लागीं कसलें वेपन ना आसा, तर तूं कशें कितें म्हाका उदक दितलें, कशें कितें. देवान म्हटलें हांव जें पियोंक दितलो तेचे भितर एक नई झर फुट्टली आनी ती झर दुसऱ्यांक उदीक दितली. प्रेज द लॉर्ड. दीस इज अ स्पिरिच्युअली झर. पळय, जेजू थंय उलय आसलो उदका विशयी न्हू, जेजू उलय आसलो आत्मीकताने विशयी. प्रेज द लॉर्ड. सो दोन भाशेचे जिवीत आसा. एक तूं दिसताय तें जिवीत म्हटल्यार तुका तें सामारीतून वस्तरी कितें आसलें ती बांयतल्या उदका विशीं उलयता, पूण जेजू खंयच्या विशीं उलय आसलो, जेजू स्पिरिच्युअली रित्यान उलयतालो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू पळयात बायबल क्लियर म्हणटा, जेजून कितें म्हटलें तिका, हें उदीक पियेल्यारूय तुका तान लागतली, पूण हांव दिता तें उदीक पियेल्यार तुका तान लागचीच ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण तुजे भितर एक नई झर फुट्टली आनी ती जर दुसऱ्यांक मेवतली. सो उदीक हें दोन भाशेचें आसा. एक स्पिरिच्युअली आसा आनी एक शारिरीक आसा. प्रेज द लॉर्ड. संवसारीक उदीक आसा. तशेंच हर एक वस्तू स्पिरिच्युअली आसा. ज्यो संवसारी वस्तू आहात त्यो नाच जातात, पूण स्पिरिच्युअली वस्तू आहात त्यो तशेंच रावतात. प्रेज द लॉर्ड. आमचो देव आमकां स्पिरिच्युअली वस्तू विशीं शिकयता आनी आमचो देव आमकां स्पिरिच्युअली वस्तू वरसून लक्षांत हाडटा फुडाराक कितें जातलें तें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय बाबा, ह्यो दोन वस्तू आमी सदांच चिंतूंक जायो. हांव संवसारान रावता, हांव संवसारी वस्तू म्हाका दिसतात, पूण स्पिरिच्युअली वस्तू म्हाका दिसनात. प्रेज द लॉर्ड. पूण जर तूं देवा वांगडा रावताय जाल्यार तुका संवसारी वस्तूच्या फाटल्यान स्पिरिच्युअली वस्तू दिश्टी पडटल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जशें ते सामारीतन वस्तुरेन म्हटलें न्हू, सामारीतन वस्तुरेन कितें म्हटलें, म्हाका म्हाजे लागीं जें उदक आसा, जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, म्हजे लागीं जें कितें उदक आसा जें
ते तुवें पियेलें जाल्यार तुका आनीक तान लागची ना. म्हजे लागीं जें उदक आसा तें तुवें पियेलें जाल्यार म्हजे लागीं तान लागची ना. सो त्या वस्तूरेक दिसलें हेचे लागीं कसलें उदीक आसतलें, हेच्या लागीं कांयच ना आसा, पयलें जाल्यार तेका कसलेंच हें ना, तर हेच्या लागीं उदीक कसलें आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. पूण तें स्पिरिच्युअली उदीक आसलें. आनी तेंच आज देवाचें उतर सांगूंक सोदता. हर एक संवसारी वस्तूच्या फाटल्यान एक स्पिरिच्युअली वस्तू आसा आनी तुमचो इकलो स्पिरिच्युअली वस्तूचेर दवरा, तुमचो ध्यान स्पिरिच्युअली वस्तूचेर दवरा. जर तुमचें ध्यान जर हेचेर जर दवरूंक नाय जाल्यार संपूर्ण कायेन तुमकां विजय मेळचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संपूर्ण कांय विजय मेळचो ना. सो पळयात आयचे देवाचें उतर तेंच सांगता, आमचे हर एक वस्तूचेर आमी नजर दवरतना आमी स्पिरिच्युअली वस्तूचेर दवरूंक जाय. कित्याक संवसाराची वस्तू जितली टायम तूं तिका पळयतले तितलें बरें दिसतलें, पूण ज्या वेळार ती वस्तू तेचो उपभोग घेतले उपरांत तीच वस्तू आतां तुका जुनी दिसोंक लागतली. प्रेज द लॉर्ड. पूण स्पिरिच्युअली वस्तू तशें ना. तूं पवित्र पुस्तक कितल्यांदा वाच, 1दा वाच, 2दा वाच, 3दा वाच, 4दा वाच, जितले पावट वाचतले तितले पावट आनी वाचन भाशेन दिसतलें. कित्याक ती स्पिरिच्युअली आसा, ते स्पिरिच्युअली आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजू क्रिस्तान एक पावट म्हटलें, तुमकां जर विश्वास आसा जाल्यार ह्या दोंगराक सांगात आनी तो उठटलो आनी थंय दुसऱ्या सुवातेचेर वचून पडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां पळयणाऱ्याक तें दिसतलें, अरे ह्यो दोंगर कशे भाशेन तो उठटलो आनी दुसऱ्या लागीं वचून पडटलो. प्रेज द लॉर्ड. कशें जातलें, कशें पॉसिबल आसा? पॉसिबलूच ना. आमी आयज जर चल जेजून सांगलां आमकां, अरे चलो ह्यो दोंगर ह्या दोंगराक सांगात आनी त्या वाटेन वचून सांगात आनी त्या वाटेन वयतलो, ना जावचें. तुवें पळयात तुमच्या लागीं जर दोंगर आसा तेका सांगात, पळयात दोंगरा उठ आनी त्या वड्डाक वचून पड, ना पडोचो. मागीर हें कितें जावन आसलें, कित्याक जेजून अशें सांगलें? पळयात खंयचीय वस्त जर तूं पळयताय जाल्यार तेका हिस्ट्री आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात जो दोंगरा विशीं जेजू क्रिस्त उलयतालो तो दोंगर खेरीज भाशेन तेची पासून एक हिस्ट्री आसली. आदल्या काळार जर पळयताय जाल्यार खेरीज भाशेन तो दोंगर पुरो न्हू चुन्याचो आसलो. टोटल चुने आसलो, तेका टोटल चुनो आसलो. ओके. आनी ज्या वेळार तो चुन्याचो दोंगर आसलो तेच्या पलतडी एका राजाचें घर आसलें, एका राजाची सैना आसली. आनी खेरीज भाशेन ज्या वेळार जी पर्जा आसली त्या खंयच्याच पर्जेक त्या राजाक लागीं अटॅक करूंक जायनासलो. कित्याक तो दोंगर स्लिपी आसलो, म्हटल्यार जितलो वयर चडटले तितले खाला पडटले. कित्याक तो चुन्याचो दोंगर आसलो, म्हटल्यार चुनो आसता न्हू तेच्या भाशेंतलो दोंगर आसलो. आनी इतलो तो हें आसलो तेच्या वयर कोणूच चडोंक जायनासलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो त्या वेळार कितें केलें, त्या वेळार देवाच्या एका सेवकान जर तुका विजय मेळोंक जाय तर कितें करूंक जाय म्हणून देवाक विचारलें. सो त्या वेळार देवान तेका सांगलें खेरीज भाशेन सासवाचें बियेक थंय घालूंक सांगलें. सो तेणी कितें केलें, त्या दोंगराचेर सासवाची बी घालीत गेलो. बारकी बी आसता ती घालीत गेलो. आतां कितें जालें, सासवाची बी ज्या वेळार घातली जाल्यार ती चुन्याचे भितर रिगली जाल्यार आनी तो दोंगर तेणी फोडलो आनी ऑटोमॅटीक तो दोंगर खाला पडलो आनी दुसरे स्वाटीचेर दोंगर जालो. आनी त्या वरवीं त्या राजाक तेंच्यांनी धरलें आनी विजय मेळयलो. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाचें उतर कितें सांगता, आमकां दिसता तशा भाशेन जिवीत ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. तेका हिस्ट्री आसा. हांव पळयतां आमी थोडी उतरां देवाची सजमानूच घेना, अरे ती कित्याक उलयला, ना तेचे भितर हिस्ट्री आसा. आमेन. सो पळयात हर एक वस्तू स्पिरिच्युअली आसा. आमकां आयकोंक कान जाय, पळोवंक दोळे जाय आनी संपूर्ण कांय बुद्धी जाय. प्रेज द लॉर्ड. आयचो देवाचो उतर हेंच जावन आसलें. आमी 1 कोरिंथीयन चॅप्टर 3 वर्स 19 आमी पळयल्या. 1 कोरिंथीयन चॅप्टर 3 वर्स 19. कित्याक देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय म्हटल्यार एक पिशेपण. प्रेज द लॉर्ड.
जसो तूं संवसारांतली जाणवां एकठांय करतले न्हू, संवसारांत मेरेनूच रावतली, तेच्या भायर वचची ना. पूण जर तुमी देवाची जाणवाय सोदतल्यात न्हू आनी ताका आपयतल्यात न्हू, तर तुमी संवसारा पेक्षा भायली वस्तू तुमी समजतल्यात आनी ताका म्हणटा स्पिरिच्युअली वस्तू. आमेन. आनी आयज हांव दिता देवाचें उतर ते स्पिरिच्युअली वस्तूचे. आमेन. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरांत पासून तुजी उतरां सोबीतकायेन आमचे भितर वाडटात, ती आमकां ताकतीन भरतात, ती आमकां सामर्थ्यान भरतात आनी संपूर्ण कायेन आमी त्या उतरां वरवीं विजयी आसा. उतरां वरवीं विजयी आसा, कित्याक आमचे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, ताची परस ह्या संवसारान आसा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. गॉड ब्लेस.